मशेराम गोरवांच्या गोट्याम जल्मला आमचो सडवंदा मोरयेचे द्वारे आयलो संसारी राया सोराय करया नमस्कार नामान बाळका करया बोडव्याचे गाया नामान तारका गाव्या गीता उल्हासा नामान तारका करया बोडव्याचे गाया नामान तारका गाव्या गीता उल्हासा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. आयचे दिसा मिसाच्या बलिदानाचे तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आयवन मेंडोन्सा मुंबय, रॉयसन जेनेविया आनी रिशन तावरो निड्डोडी, जॉन रेगो आनी कुटाम ताकोडे, मनेस्टीन डिसिल्वा मुंबई, रिशल एंड रोशन फर्माई, नॅन्सी डिसोजा मुंबई, मरिया निशिता कलकत्ता, मर्सलिन वास निड्डोडी तिचे 70 आणि 7 वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भी, तशेंच ग्रेसिल्डा आनी ग्रेसिल्लासो कुंभकाराचे कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. सावियो, हेझेल, शेल्टन आनी शॉन सांजूद वाडो प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता. वलेरियन लसरादो मुंबई, डिसिल्वा मिसेस डिसिल्वा मुंबई, दिया कुटिनो मैसूर, प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, देवदीन रोहित आनी जोसेफ डिसोजा बसून मीस भेटयता. एनी कुलासो बळकुंडोन्सा मुंबई. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें आमी ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्या, ही सक्कड मागणी आज देवाच्या पांयांतळ आमी सांजूदुता देवाच्या मजतीन समर्पण करया आनी आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आणि तो शब्द सुदैव जावन आसलो. सांजो अंशा वांजलाची सुरवात ती आणि आज तोच देव आमचे मदें जल्मला आणि ताका आमी अर्गां दिता. आणि सगळे वर्स येदोळचे 2024 देवान आमच्या हातांत घाल्लें आणि त्या वर्साच्या अखेरेच्या दिसा आमी हांगासर जमा जाल्लीं आसता. देव आमकां सांबाळून दी, राखून दी. येदो मुसर गेल्या त्या वर्सा ताणें संपूर्ण आमकां राखलां, सांबाळलां. तर मुखल्या वर्साही आमकां तेंच करून दी आनी तशेंच आमची पातकां मोगसून आमकां समाधानान जियोंक एक तो कारण जावन आसा. त्या खातीर ताचो उपकार बावडया. आनी एमिसाचें बलिदान आमी फोत प्रेबिटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत मुखेन सदां संकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक वावरतान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन देवान तुमकां मागल्यात देखून सर संगतीची समजणी तुमकां लाभल्या सांज सुवावन बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप भुरग्यानो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्तांव विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत हे मनीस नीज जावन आमचे पांगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पांगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सोबत ते रावते आसले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जालां पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यात देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सज्ञानान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हूण तुमी जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां देवाचें उतार हें देवाचे ओळखकार सर्वेस्पोरा मोका सर्गुल्लासो प्रीतुम संतोषो सर्वेस्पोरा मोका सर्गुल्लासो प्रीतुम संतोषो सर्वेस्पोरांक एक नवें गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्पोरांक सद्गीतां गाया परमेश्वरा खरसिया ताचे नांव वाकना
सर्वेच पोरा मुखार सर्व उल्हासून प्रीतम संतोषून सर्ग सगळो आनंद उल्हासून आख्खो संवसार गरजो दर्या सागर आनी तांतले सर पळपिका सवे उल्हासून भुई भाटा संतोषान हालोन दोलोन रूग जडांनी भरलेली रानाबाना सर्वेच पोरा मुखार सर्व उल्हासून प्रीतम संतोषून सर्वेच पोरा मुखार सर्व उल्हासून प्रीतम संतोषून Alleluia, 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 Alleluia. शब्द मनीसालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आपणा स्वीकार करतेल्या समेस्ता देवाची भुरगीं जावचे हाक ताणे दिले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेच पर तुमचे सवे आसो तुमचे प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोमे आसलो शब्दच देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिपात रसन जाल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे बिना आयिल्ली ना रचले हर एक वस्तूक ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाकळो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाडा काळोखांत तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखान मिती जालें ना देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मरिफात समेस्तांनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक मात्र तो आयिल्लो हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिफात जाल्लो हो संवसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलां ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहजिल्ली जुआंवन ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हज्या आदीं आसुल्लो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हणून जाचे विशांत हांवें सांगलें तो होचो ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक खुरपे वयर खुरपा लाभल्या कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मरिफात दिल्लें आनी खुरपांनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता जुआंवचें पत्र आयच्या पयले वाचपांत आमकां सांगता क्रिस्त विरोधी उठल्यात
आणि त्यांचं एकलो नाही तो बगार मस्त जाण क्रिस्त विरोधी आसात आणि आमच्या पंगडात हांव ते पयस सरल्यात आणि त्या खातीर सांजो हांव सांगता पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत ज्ञानान देखून हांव तुमकां बरयता म्हणून चिंते नाकात तुमकां ही समजणी आसा सतत हांव फोटके दीस उब जाणा म्हणी तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयता तुमी देवाच्या त्या क्रिस्ताच्या पंगडात हांव भायर सरले आसात आनी भायर सरले हेरांक त्या पंगडांक क्रिस्तांत विंगड करतात आनी त्या खातीर हांव तुमकां बरयतां कित्याक तुमी समजून घेजय आनी समजून कितें घेतात तें तुमच्या जिवितांत तुवें वापरीत जय आनी त्या मरिफात जेजूतान विंगड जाल्ले ते फांटे जाल्ले ते मनीस सांगाता येजय ते दाळा मात्र एक पवित्र सभा आमकां आसतली म्हूण सांगूंक आमकां सुलाभ जाता आनी तेच तोच जुवांव वांजेलांत बरोवन सांगता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोबे आसलो आनी तो शब्दूच देव जावन आसलो ताचे विना खंयचीच वस्त ह्या संवसारांत जाल्ली ना उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेर आमी येता थंयसर उदक मात्र आसलें आनी पवित्रत्व त्या उदकाचेर वसतालो आनी देवान आपलो शब्द उपयोगशिलो देवाचो शब्द म्हळ्यार ख्रिस्त जेजू ख्रिस्त आनी देवान आपल्या पुता मरिफात हो सगळो संवसार आसा केलो संवसारांतल्यो सर्व जिवी ताणें आसा केल्यो संवसारांतल्या मनशाक ताणें आसा केलें आनी हें सर्व साध्य जालें देवाच्या त्या शब्दा वरवीं देवाचो शब्द म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त आमचो इम्मानुएल ह्या आमच्या सांगाता आसचो देव ताणें ताचे मरिफात सर्व वस्तू केल्यात आनी ताचे मरिफात न्हय आसतना खंयची वस्त आयिल्ली ना आमी जिणेंत आमच्या सबार पोटी म्हणचें आसा तें हांवें केल्लें आनी हेंय हांवें केल्लें तेंय म्हजेंच हेंय म्हजेंच आनी देवाक थंयसर जागो ना सबार पोटी हांवेंच केल्लें जाल्यार त्या दाळा देवाची म्हाका कितें गरज देवाची गरज नासली म्हाका पूण सांजो हांव सांगता ती विंगड गेली कित्याक देवाचेर ती पातयेवनात क्रिस्ताचेर ती पातयेवनात त्या खातीर तांणी विंगड वचचें पडलें आनी थंय तांणी मागल्यार खंडीत जावन देव तांकां दितलो आनी एका पंगडांत आमी सक्कड एक जातले हांव आनी जेजून मागल्लें त्याच निमाण्या दिसांनी ताच्या आमी सक्कड कशें बापा हांव आनी तूं एक जावन आसा तशें ही सक्कड एक जावं आनी एक जावत आसतना आमचे सांगातात ही एक जातात आनी त्या खातीर हांवें तें केल्लें हांवें हें केल्लें हांवें फलाणें केल्लें ता सांगूंक वचनाकात कित्याक तुजें न्हय तें तुवें केल्लें न्ही बगार देवान तुका दिल्लें तें मस्तवटी आमी विसरता आमकां पयशे आसा जावं पुरो बोयबाट आसा जावंक पुरो आस्तबदीक आसा जावं पुरो तें कैतान आयिल्लें म्हजें तान न्ही हांवें वावंट काडल्या वय जाल्यार ताका फळ त्या रितीन दिल्लो कोणें देवान सबार जाणां वावंट काडटात आनी तशेंच कामां करतात आनी तांकां तुजें तितलें धन दिर्वें मेळोवंक ना कित्याक देवान थंयसर ताका तें दिवंक ना तुका तें दिलां आनी त्या खातीर गर्वी आनी हांकारी जायनाका आनी तुका मेळ्ळी ती आस्त बदीक भांगार दुडू सक्कड तें देवा तावन मेळिल्लें आनी तुजें तावन जाल्लें कितेंच ना देवान एक घडी तुजो उडास काडल्यार या उडास सोडलो जाल्यार पुरो आनी तूं त्या वेळार ना जातलोय त्या दाळा तुजें आस्त तुजे पयशे तुजे बदीक कोणाचें जातलें तें आमकां कळीत ना देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो
वेळा काळा पूर्वी सोबद आसलो आनी तो सोबद देवा सवे आसलो आनी तो सोबदूच देव जावन आसलो. तो सोबद जेजू क्रिस्त आनी तो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियलो आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयलें. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. आनी तेंच सांजू हांव ताच्या वांजेलांत आमकां बरोवन घालां. तो मनशाचो उजवाड जावन ह्या संवसारांत आयलो पूण काळोखांत आसल्यांनी उजवाडाचो द्वेश केलो. त्या खातीर काळोखांत आसले काळोखांतच रावले. उजवाड तांकां नाका जालो. उजवाडाक तांच्या जिवितांत तांणी भायर घालें आनी जेजू क्रिस्ताक तांच्या जिवितांत तांणी भायर घालें. आनी तशें हर एक जल्मल्ली न्हय रक्ता वरवीं रक्त मांसा वरवीं ह्या कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं बगार ती देवा वरवीं आनी सोबद जाल्ल्या त्या मनशा वरवीं तो जियेलो. सोबद जाल्लो देव सोबद जाल्लो देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा तुजे बरी आनी म्हजे बरी. एक अस्कत बाळ जावन तो जल्मता. पोर क्रिस्मसा दीस ताची परब आमी आचारशिली. आनी तशें आसतना तो हर एका घडये आमचे सांगता आसा. देव मनशा सांगता इम्मानुएल तो. आनी त्या खातीर आज दोन संगती आमी उडास दवरया. पयली संगत जावन आसा देवाच्या त्या एका गुंपांत आमी आसूंक, एक पंगडांत आमी आसूंक. आमचे सांगता आशिल्ले आज थोडे जाण दुसऱ्या दुसऱ्या हातूं पंगडांनी वांटे फांटे जावन गेल्यात. तेय बरकत जायनात, उरल्यांक बरकत जावंक सोडनात. आनी तशेली जावन आसा गत आयच्या दिसाच्या क्रिस्तांवांची. आनी आमींत सोडेपटी कितें करता नवे नाकांगासर येता. मागीर थोडे पटी रिट्रीटेक जेरी पाद्राबाताचे सरशीन वेतात. आनी तो एक विंगड पंगड आमकां सांगुल्लो न्हय. कित्याक तो पापसाहेबाक फात्य ना, बिसाहेबाक फात्य ना. तो पापसाहेबाच्या खाली ना, बिस्वाच्या खाली ना, जेजू क्रिस्ताच्या खाली ना. देखून उडास दवरा. आमकां देव एकलोच, ताका पूत एकलोच, तोच देवाचो शब्द. आनी त्या शब्दा मुखांतर ताणें हर एक रचलें. म्हाका आनी तुकाय ताणें रचलें आनी ताच्याच सारक्याचें आनी सुरपायेचें ताका आमकां रचलां. तर आमी ताचें सारकें आनी सुरपाई होगडावची नाका. दुसरें, आमी ह्या पंगडा मदें आसता आसतना तांचे विरोध उलोवचे न्हय. बगार आमी देवा कडेन मागचें. थंयसर वचून हांगा कितें मेळना तुमकां तें थंयसर वचून मेळटा जाल्यार ती एक संगत फोट. देव आसचो एकलोच आनी देवाक पूत आसचो एकलोच आनी तांच्या मेळ्ळींत आमी सकळ एक जाता आनी जेजूचे भाव भयणी आमी जाता. त्या खातीर तो ताका पापसाय बी नाका, बिसाय बी नाका. ताका खाली जेजू जाय. खंडीत मेळना जेजू. कित्याक म्हळ्यार जेजून रचले तेंचं स्ट्रक्चर आसा. जेजू पयलो, उपरांत पापसाहेब, ताच्या हाताखाल कार्डिनाल आनी ताच्या हाताखाल बिस्प आनी ताच्या हाताखाल याजक, ताच्या हाताखाल आमी सर्व लायक मनशां. देखून आमी एक जाल्या जाल्यार आमकां कितेंच उणें ना. पूण आमी जर तर हांगाय येता थंय वेता जाल्यार दोन दोनीनी पांय आमी दवरले बरी जालें. वारें येता त्या वेळार एक दोन तिशीन वेता, एक दोन इशीन वेता. हांव मदें त्या दर्याच्या उदकांत बुडोवन वेता. आज तशेंच जालां मस्त जाणांक. तांकां हें नवेनी जाय जय आनी जॉन पावल बचपेचें हें नवेन जाय जय आनी बीजेचें नवेन जाय जय आनी जेजूच्या ल्हान जेजूच्या बाळपणाचें नवेनय तांकां जाय जय. पूण फायनली खंय आमी लँड जाता आमकां कळीत ना. आनी पावनांतल्याक हें पुरा जावन जेरीसरशीन आमी येता. कित्याक तो आमकां थंयसर सांगता मोरी एक ना मान करी जाय म्हणना. मोरी कितेंच न्हय ताका. ह्या त्या पापसाहेबाक हांवें फाती जाय म्हणना ताच्या हाताखाल हांव ना.
विसायबाक हांवें फाते जे म्हणना ताच्या हाताखाल हांव ना आनी त्या खातीर आज तो क्रिस्तांव न्हय आमच्या प्रमाणे कातोलीक क्रिस्तांव न्हय कातोलीक क्रिस्तांव जाल्यार ताणें जेजूच्या काला सजय जेजूच्या काल म्हळ्यार आमचें पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आसा तांतू आमी एक जाय आमी सक्कड लायिका सक्कड याजाक सक्कड विस्पो एका गुंपांत आसल्यार ताचे वर्तें व्हड खंयचेंच आमी करूंक ना त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणींनो ह्यो दोन संगती उडासोन आमच्या जिवितांत देवान केल्ले तेच स्वरूपकार उडासा खाण त्या देवाक आमी अर्गां दिवया ताचो का जय जय म्हणया भावार्थी सर मेळो संगी हाळया काणीक मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची दुर्बळ गावणे रासा न्हिदो हांव परमोरये उस्क्यारी भोडवे गायता ताचे भोवती वियोलांनी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानकांनी महिमे चिन्याक्या पयसच्या दावा सर्वीस पवर म्हणून घे सरेस्परा भगवंत धर्मता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडोवन फरगटूंक संतोषान आपलो जीव करचेलो आनी रगत वारयलें तीच सोडवून आमच्या काळजांनी काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय भुबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदराणी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नाम येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी
तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडूंक ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मोरये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजोताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोण ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तचे येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. इतिहास बळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सर सुभागी. सम्या तुझ्या म्हणजे म्हाका म्हाका फवना तुझ्या उतराण उतराण म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. सर्गीच्या उन्या जीवदातारा ये काळजांतू सर्गी राया. खलत्या भोळ्या देवकुवारा बेडार करा आमच्या काळजांतन्या. सर्गीच्या उन्या जीवदातारा ये काळजांतू सर्गी राया. खालत्या भोळ्या देवकुवारा बेडार करा आमच्या काळजांतन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सर्वंदारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगा आमच्या आत्म्याचे पोषण जाला. आमकां स्मोडून सक्तीन भरताय मोगान जीव आमकां तूं आपयता. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत जुता देवाचे जायते वंत मरणा बसवतो ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. हातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे वशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एक फावटी ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां हर एकल्याक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुंभसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. प्रत्येक जावन सांजूद देवाचे इमाज्यो कातोलीक पंचांग आनी इतर संगती
तो स्टॉलान मेळटात कोणायकी जाय जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवची. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडी येत. मिसा आनी ते सवां कोणायकी दिवंक आसा जाल्यार आमच्या दफ्तरांत तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें तशेंच आयचे दिसांनी थोडो वेळ मेळोवन तुमकां अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ते देखून कोणायकी फुलवा फुलाची पाकळी दिवंक मन आसा जाल्यार दफ्तरांत दिवची. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमी आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपारांचे ज्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमांत आसात ते देखून कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार नोवेना वेळार आराधना वेळार तशेंच मीस जाल्या उपरांत वा आराधना जाल्या उपरांत थंयसर आसात अवकाश आसा. आमकां मिसायल दवरूंक स्टँड तुमी पळयलें मिसा वेळार हांगासर आल्तरीर आमी दवरलें तें स्टँड आमकां एका दानीन दान जावन दिलां. त्या देखून तांचो आमी विशेश तरान उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. मोगाचें आज जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यांची नांवां वाचून सांगता. दयाकन मुखार येवचें तुमच्या मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. मनादी बाप लिओ वेगस आयचो प्रधान याजक तांचे तावन ह्यो मानाची वाती घेवच्यो. जॉन प्रवीण रोड्रिगस आनी कुटुंबाची पवित्र काळजा वाडो. आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. मुखार येवन वात घेवची. तशेंच डॅरल जोशवा पिंटो निड्डोडी, ग्लिशा शराल नोरोन्ना 5व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी सुरत घाल. ओलिवर अनिता डिसोजा किरेम, हरमन जॉन मुदरांगडी, मर्सलिन वास निड्डोडी तिच्या 70 आणि 7 वर्सांच्या जल्मा दिसा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रो सांसुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रो सांसुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जूद ता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोत विनाती करता. सांजूद ता देवानी सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जूद ता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेव जूद ता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद ता देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जूद ता देवा जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणीन सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू.
या घडये वडा पातयेनीन बवरतान बोरवोशान सर आमची मागणी सांजूद देव मारे पा सुमियाच्या पांतळ आमी समर्पण करून मागया या पवित्र थळार सांजूद देव मारे पान मागलेलें आमकां मेळटा म्हणलो बरो आसतो कित्याक सांजूद देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करचो शांत जावन आसा तर या घडये वडा पातयेनीन भक्तीपणान सर आमची मागणी ते सवां जी हांव हांगा वाचून सांगता तशेंच तुमच्या खालसा मनान जी ते सवां आसात ती सक्कड या घडये सुमियाच्या पांतळ आमी समर्पण कर आमी मागया मोगाचें 12 जाणांक बरी सैरीक बरी भलायकी फावो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलाक वचोंक ताजें मन परिवर्तन जावचे खातीर एकल्याचें आस्थमा पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याक जैल आतां सुडका मेळचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 7 जाणांक बरी शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळचे खातीर 5 जाणांनी दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर 12 जाणांक परगांवांत बरें काम फावो जावचे खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याच्या घराचे बवारी आसची दुश्टकायेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर एकल्याचे थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचे जाग्याचे वांटे बऱ्यान आनी समाधानीन जावचे खातीर 7 जाणांक जागो बऱ्या अमलाक विकोन वयचे खातीर तेगांच्या घरांत माया मोग आनी शांती समाधान रास जावचे खातीर तेगांची शिरांची पिडा गूण जावचे खातीर 9 आमाल पिवन येतान सुडका मेळचे खातीर 5 जाणांक रीण पारी करून कुरपा मेळचे खातीर एकल्या भुरग्यान सुडाळ उलोवचे खातीर 2 काजारांचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याचे सिगरेट ओडणी सोडच्या खातीर 7 जाणांक आतापांचे गांठी गूण जावचे खातीर 2 एलर्जी कोंकली गूण जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचे प्रोस्टेट ग्लँडांत इन्फेक्शन आसलें गूण जावचे खातीर एकल्यान एकल्याक मागणें म्हणून कुरपा मेळचे खातीर एकल्यान हाती धरिल्लें काम बऱ्यान पंदा पावचे खातीर 22 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सर्व भयणीच्या त्या सवां खातीर आमी मागया मोगाचें तशेंच एका तरणाट्या चलयेन तसो राग कंट्रोल करून कुटुंबांतय संबंद बरो रुता करून ताचे थंय देवबिरांत मागणें देवस्पन हें सगळें वाडच्या खातीर ह्या तरणाट्या चलये खातीर ताचें मत परिवर्तन जावच्या खातीर कुटुंबाचो मोग ताचे थंय सरच्या खातीर देव ताका विशेश कृपा दिवन दी ताका आपडून दी म्हूण मागया एका भयणीन सिसिलिया सेरावा ह्या मालगड्या भयणीच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां तांच्या कुटुंबांतल्या इतर सान्याच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच आज एकूटाम आमचे सांगात आयिल्ले सकाळींच्या मिसाक आयले तांणी मागोवंक सांगलां ते स्त्रियेक कॅन्सर पिडा आसल्या तर गूण जाल्या परत केदीस ती पिडा लागीं सरण जावच्या भलायकी मेळच्या तशेंच त्या कुटुंबांत सगळें बरें जावच्या परगांवांत आसल्या त्या चलयेक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां त्या सगळ्या कुटुंबां खातीर आमी ते सवां उबान दिवया मोगाचें न्हू तशेंच ह्या पवित्र तळाक जायतीं जाणां हर एक दीस म्हणल्या खातीर येतात आमचे कडेन सभा जाणां मागोवंक सांगतात एक आक्रिस्तांव कुटाम हांगासर आयिल्लें ताचो पूत प्रतीक्ष ताच्या भलायके खातीर प्रत्येक जाण पिड्साची पिडा आसा हे सगळें रावच्याक ताका कोणी नवेना करून सांगलां हांगासर येतात आजी आयिल्लीं त्या देखून ह्या भुरग्या खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान सुमयेची गूण करचे सकत त्या भुरग्याच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया आनी अशें आमची वैयक्तीक त्या सवा मागणी सकड सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळे ह्या घडये समर्पण करून आमी मागया अरदान तुका सुमयान जेसू तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमयान जेसू तुका महिमा तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू नमान तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू तुझे समकर आमी सरपडल्या प्रत्येक जण सांजूद देवाच्या मजतीन आमी तुजे कडेन विनंती करता मागता रडोन म्हणल्या बरें तुज्या पांयां आमी सरपडून मागता सांजूद देवाच्या मजतीन आमकां मागले ह्या दिसा ह्या पवित्र थळार लाभ येवन आमी मागता सुमयांचे जो ही बावंडा हांगासर तुजे म्हाका सरपडल्यान सांजूद देवाच्या मजतीन मागता सुमया तांच्या जिवितांत तुजी मजत वाळय कृपा वाळय तुजी सकत वाळय बरी भलायकी बरेपण नाका दी सुमया हरी एकल्याक आपोर सुमया तुजी गुण करचे सकत तांच्या कुडीच्या
शिरांनी वाळून दी मोतीक समाधान संतोष दी तांणी आशिल्ले बरेपण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत सोमिया लाभय सोमिया लाभय सोमिया लाभय तांच्या हरी एकल्याच्या सांगात राव सोमिया हांगासर आसलेल्या हरी एका भावणाक आपोर सोमिया तुझे दैविक सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिनाने वाळो सोमिया तुझ्या नावान मागता तुझ्या नावान मागले मेलता दिता म्हणून तुवें बसयलाय सोमिया तुझ्या नावान फरमायता हरी एकल्याचे बिडा शिडा गुण जावन दे सक्कड उणे पण कुडींतले पयस सरून दे सक्कड दुष्ट सक्तने तांकां निवार सोमिया सांजूद तादेवाच्या मजरीन बरेपण वाळय सोमिया आपोर सोमिया जेजो आपोर हरी एकल्याक आपोर सोमिया तुझे कडेन मागतल्या हरी एकल्याक आपोर सांजूद तादेवाच्या मजतीन तुझ्या पांयतळे येवच्या हरी एका भक्तिकाक आपोर सोमिया तुझे काकुलता वाळय तुझे पदवी तांच्या जिवितांत दाखय तुझी महिमा तांच्या जिवितांत परजळून दी बरी भलायकी बरेपण तांच्या कुडीन वाळून दी सोमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their bodies into their life Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord we glorify your name Lord Jesus we magnify your name Lord Jesus आराधना तुका सुमियान जेजो वंदन तुका सुमियान जेजो महिमा तुका सुमियान जेजो स्तुति तुका सुमियान जेजो praise the Lord praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah सकड़ा मी दिबी घालिया म्हज्या मतीर काळो कादन म्हजो भावार्थ दंडोळंक पेसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडय हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आश्वासनांतल्या बरवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर सकड आमी दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभलेल्या सकड बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन मोतीच्या समाधाना खातीर कुडीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाल भवन आनी भयणीनो 8 जाणांक मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर ते अर्गां दितात एकल्याचे थायरॉयड पिडा गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक भुरग्याचें तेणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी एकल्याक इंटरव्यू बऱ्यान जावन काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात मोगाचें न्हू तशेंच हांवें सांगलें कॅन्सराचे पिडेक वळख जाली ती स्त्री हांगासर येवन निरंतर मागतली कॅन्सर पिडा तिच्या कुडींत नापायस जाल्या ती आज अर्गां दिवंक सांगला तिने उपकार बावडला त्या देखून तिच्या सांगाताय धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया देवान आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण वर्तेपण आजापां अद्भुतां वळखून धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव आनी भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी आनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक भाव आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणे आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्वरा तुझ्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची गटाय दी आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी कुशी वयता ती सर त्या सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून या मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून दयाळ बापा फावो ते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळून बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून या सर्वेस्परा तुझ्या पुताच्या जल्मा मारिपात ह्या संवसाराक आयिल्ली शांती समाधान आख्या संवसाराक रास जावं दी प्रत्येक जण झुजाची मोडा नितलोवन दी तर खंयसर झुजो चलोवन आसा ते सगळे शांत प्रशांत जावं दी म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून या सर्वेस्परांग जमलेल्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या पांय तळा समर्पण करता व्हडा पातयेन भक्तीपणाक ह्या पून तळाक आयल्या तांच्या कालसाचे अत्रेक तूं मानून घे तांणी मागले उपकार तांकां लाभय म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसून या मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये कागुदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका चाकोण दसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे जेसू आमकां दाखय ये दाळी मोगळे दुलबी आंवकारी मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनंती कर ख्रिस्ताच्या भुसण्या भोवतीचे खातीर मोगाचेनो सकड पिडेस्त भावंडां खातीर मागया आमकां कितें पिडा आसा सोमयाच्या पांय तळा सांजूदतात देवाच्या मजतीन समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतले वळखीचे मोगाचे पिडेस्त भावंडां सोडास करया तांचे खातीर आतां हे घडी आमी मागया चेच तरान हर एक आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवन सांगता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टांच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव तेंची वाबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेनली गुण जावन वेगळी सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सोम्याचे नावी आमचो आधार ताने रस्ता सर्ग आणि संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावर तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण मडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आधार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांचे सांगता राव तांचे आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दीत जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट उरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे राखण करूं जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां तुमचे सवे आसो
मोगाळ भवन आणि बहिणीनो येदोळस आमी आयकलें वर्साचो निमाणो दीस थोड्यो घडयो मात उरल्यात नव्या वर्साची सुरवात करूंक वता तर आतां मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करचो ते जेजूक आमी आराधन नामान करचें मोगाचें न्हू उपकारी मनाचे आमी जावया जेजू गेस्तेमानी मळान कश्टातना ताच्या सिसांक ताणें म्हणलें 1 घंटो म्हज्या सांगाता करसूंक तुमकां साध्य जावं नांगी तर आमी मुकलो थोडो वेळ हे वरास आमी सोंपोवंक वेच्या घडये देवाक आमी अर्घां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया प्रत्येक जण ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारेपाक आमकां जाल्लेलें बरेपण वळखून धन्या देवाक आमी अर्घां दिवन वेळ कसया तर ह्या सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करून गीत आमी गावया. स्वादी सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला रस्तार बापाच्या कुवारा सोमे स्तुभांक ताळे काळजाम आमची गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां बासावन रावला तुजी देव सवकासा आमची दुकां पुस्ताय तुजे सशी धांवून येता आमची बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हातो विषय वादळा मोदलोची रागताय तू आमचो देव ओ सांबदर्या पळयन करता तुझे सोम्या पातयेवन रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता मोगाळ भवन आणि बहिणीनो या बहुपवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा स्वादीक सक्रामेंता म्हणटाक आमी उलो मारलो आमचे खातीर तो ह्या सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाळ भवन आनी बहिणीनो ह्या उसांबळ दर्यांत आमी पयन करना आसा आमच्या पयन असो सांगाती जावन आमचे सांगात आसा आमचे सगळे जिवीत शांत प्रशांत करता तो आमी न्ही तसो सोमी फाटल्या भवन आनी बहिणीनो आमचे जिवीत ताणें सोलोन व्हेला आमी कदाळय सांगचे आमचे जिवीत सोलोन व्हेला आमी कदाळय सांगचे आमचे जिवीत सोलोन व्हरचे आमी न्ही आमच्या बुदवंतकायन न्ही आमच्या जानवायन न्ही आमच्या पयशान न्ही आमच्या आस्त बदकान न्ही
आमच्या भांगार शिंगारान नाही, आमच्या सोबायान नाही, आमची जिवीत नाही, आमच्या सोबायान नाही, आमची जिवीत सोलोन वरचे या धनियात सोलोन वरचे या धनियान आमचे जिवीत अंगसरताने आपण हाडला मोगाळ भवन आणि बहिणीनो. आणि ती उतरां सोबीत जोशुआ प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 9 म्हणता, हांवें तुका फॉर्माय केलाय हरी एका घडये तुझे आणि म्हजे सांगात रावला मोगाचे न्हू. आमकां निरंतर सांगात दिल्लो वस्तू सर्वेस्व देव आमचे मदें आसा मोगाळ भवन आणि बहिणीनो. त्या देखून द्वितीनियम पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्वर तुजो देव खरोच तो देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव, तसो मोग करतेल्यांक आणि ताचे उपादेश पालतेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांबाळता. ताणें केल्ली बसवणी ताणें पाळल्या. ओ विश्वासी देव मोगाचे न्हू, विश्वासी देव आमचे मुखार आसा. हांव आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत म्हणलो तो आसा. विश्वासी देव, अविश्वासी नाही, विश्वासी देव हांगासर आसा मोगाचे न्हू. ते देखून आमचे जिवीत ताका समर्पण करया. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आणि द्वितीनियम पुस्तकांतली ही उतरां एक घडी आमी सांगता म्हणया. सर्वेस्वर तुजो देव खरोच तो देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव, तसो मोग करतेल्यांक आणि ताचे उपादेश पालतेल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पेद्रूचें दुसरें पत्र अध्याय 2 वाक्यात 13 म्हणटा, आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाक ताच्यान इन्कार करूंक जायना. त्या देखून आमी भावार्थाचें विधान म्हणटाना फटवून पडना. तो देव न्ही, फटी मारचो देव न्ही, बसतें बसवणी करचो देव न्ही. ते पॉलिटिकल राजकीय मुखेली करता, तें दिता हें दिता तें करता, तसलो देव न्ही आमचो. विश्वासी देव, सांगलें करचो देव, सांगलें दिवचो देव आमचो विश्वासी. आमी कितलेय अविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी मोगाचे न्हू. त्या देखून ताका कितली स्तुती केल्यार, आराधन केल्यार ह्या देवाक आमी पावना. त्या देखून सगळ्यां एक घडी दोळे धांबया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. कीर्तन 146 वाक्य 2 ती उतरां आमची गण घेवया आणि म्हजे सांगाता तुमी म्हणा, म्हजी जीन बरो हांव सर्वेस्वराची स्तुती करतलो. हांव जी येसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजी जीन बरो हांव सर्वेस्वराची स्तुती करतलो. हांव जी येसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हज्या देवाक गितां गायतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमची जबाब आराधन तुका सुमयान जेसू. जिव्यांनी खऱ्या देवा, म्हज्या मोगाल देवा, म्हज्या विश्वासी देवा, म्हज्या सांगाता निरंतर आसच्या देवा, म्हजो वर्तो मोग करच्या देवा, खावणे तावन कोर्सा पर्यंत खालतो जाल्ल्या देवा, मनशांच्या मोगान भरल्या देवा, फाटल्या सगळ्या वर्सां आमच्या सांगाता रावल्ल्या देवा, कश्टा दुखा पिडे शिड्या वेळार विशेष सांगात दिल्ल्या देवा, आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसल्या देवा, या देवाक आराधन करन, स्तुती करन, गीत आमी गावया. त्रिएक देवाक, देवा बापा स्तुती महिमा सगळ्या आमी उबे रावया. ताळयो आमी पेटया, संतोषान देवाची स्तुती आमी करया. कितले संतोषान ताळयो पेटोवन आमी स्तुती करता, तितली भलायकी बरेपण ह्या कुडींत ताचे जावन वळता मोगाचें न्हू. तेणें वर्त्या दादोसपणान संतोषान त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. देवा बापा
स्तुती महिमा देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापा 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 Jesus somia स्तुति महिमा 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 Jesus somia 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 Jesus महिमा पवित्रत्म्या स्तुति महिमा पवित्रत्म्या स्तुति महिमा पवित्रत्म्या 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಸಕ್ರಮಿ ಬಶ್ಯ मगजनो या अत्यंत हांगासर एक कुटाम आयिल्लें आनी हांगासर आयिल्लो उद्देश तांचो देवाक अर्गां दिवंक देवाचो उपकार टोवचे खातीर कित्याक तांणी देवा कडेन जायतें मागल्लें आनी देवान तांचें मागणी आयकल्लें जायतें बरेंपण तांच्या जिवितांत केल्लें प्रत्येक जाण भलायकी तांकां कुटुंबाच्या सान्यां खातीर मागल्ली आनी भलायकी तांकां मेळ्ळी आनी तांची एक आशा आसली
एक आशा आसली परगांवाक तांणी वसाजे तांच्या कुटुंबांतलो कोणी एकल्या सारका कुटुंबाच्या सान्यान परगांवा वर्साजे वावरा खातीर परगांवान वावर करी जाय आनी ती स्त्री म्हणाली पयलें ती UK गेले गे आनी ताच्या उपरांत तांच्या कुटुंबाची सगळां UK गेली गे आनी ताच्या उपरांत ती म्हणटा देवान तांच्या कुटुंबाचेर इतली आनी तितली आशिर्वादां इतलें आनी तितलें बरेंपण देवान केलां आनी त्या देखून देवाक ती अर्गां दिवं देवाचो उपकार बावरचे खातीर आयिल्ले मोगाचे न्हू आज हांगासर आसच्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण केलां मोगाचें न्हू आमी सांगलें आमचो देव विश्वासी देव अविश्वासी न्ही आमचो देव विश्वासी देव आमचो देव आमचे सांगात आसा आमचो देव निरंतरी आमकां बरें करता आमी उपकारी मनाची जाय मोगाचें न्हू उपकारी मनाची जाय त्या देखून मागणें म्हळ्यार कितें पयलें आमी गजालें म्हणजे मागणें म्हळ्यार पयलें आराधन स्तुती दुसरें अर्गां ओगळाप दुसरें त्या देखून मोगाचें न्हू आज आमी ह्या पवित्र थळार आसा ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसा देवाक आमी अर्गां ओगळाप दिवया मोगाचें न्हू लुकाचो वांजेल आमी पळयता अध्याय 17 वाक्य 11 पर्यंत जेजून त्या 10 जाणां कोडकारांक नितळ केल्लें ते जेजू लागीं आयिल्लीं तांचे बिरमत पावोंक मागून आनी जेजून तांकां म्हळें वचा आनी तुमच्या ह्या जागाक दाखया आनी ते 22 जण गेले आनी फाटीं येता आसतना हे 10 जण नितळ जाले आनी तांच्या पैकी एकलो परगांवी आपूण नितळ जाल्लें आपणाक बरेंपण जाल्लें तो वळखता तो मुखार वचना फाटीं येता फाटीं येवन जेजूच्या पांयांक जाळा पडटा जेजूक अर्गां ओगळाप तो दिता आनी तो वळ जेजून विचारलें 10 जण ते 10 जण तुमी नितळ जाल्ल्यात न्ही ते 9 जणी नितळ जाल्ले न्ही तर ते उरले 9 जण खंय गेले ह्या परगांव्या शिवाय अनभवर्ती एकल्या शिवाय दुसरे हांगासर फाटीं येवन देवाक अर्गां दितात आसले देवाक वर्णिता जाले हेर कोणूच ना जाले काय मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी त्या 9 जाणां कोडकारा बरी जावचें नाका आमी त्या एका कोडकारा भशेन आमी जावया मोगाचें न्हू उपकारी मनाचे जावया दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया उपकारी मनाचे जावया दनिया देवाक अर्गां दिवया ह्या दनिया देवान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण आमी वळखून घेवया मोगाल भवन आनी भयणीनो सा पावलो तेस्सलोनिकाकारांक बरोवन पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 18 अशें म्हणटा सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया कित्याक क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आसलेल्या तुमचे तावन देवाक तितलेंच जाय तुमी आज देवाक भांगार रुपें दिवचें नाका देवाक व्हडल्यो व्हडल्यो खाणी काडून दिवचें नाका मोगाल भावंडानो तुमचे तावन देवाक जाय फकत अर्गां ओगळाप तुमच्या काळजान तावन काळजाच्या गुंडाय तावन देवाक अर्गां ओगळाप जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो बरें भरचें आनी बरें करचें आनी आमचें जिवीत चलून व्हरचें आनी आमी न्ही आमच्या जिवितान सांगत दिवचो ह्या इम्मानुएलान देव मनीस जाल्ल्या आमच्या देवान मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून ह्या देवाक कितलीं अर्गां ओगळाप दिल्यार पावना कीर्तन 106 वाक्य 1 आनी 2 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता सर्वेस्पराच्या मान कृत्यांचे कोण वर्णन करीत ताची कीर्त परगडूंक कोण सकात आमी कितली कीर्त दिल्यार ताणें कितलें बरेंपण ताणें केलें वर्णिल्यार पावचें ना मोगाचें न्हू आमच्या दिसपते जिवितांत तितलें आनी तितलें आमी ताचे जावन अनुभव करता मोगाल भवन आनी भयणीनो अशें म्हणटाना आमच्या जिवितांत कांयलें सोडून घडूं ना म्हण न्ही फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितांत इल्ले कोडू गडितां नातरले म्हण न्ही आमच्या जिवितांत इल्ले पिडा शिडा नातरले म्हण न्ही आमच्या जिवितांत इल्ले वारें वादळ उठला म्हण उठोवना म्हण न्ही मोगाचें सगळ्यांच्या जिवितांत आसा हे हर एकल्याच्या जिविताचो वांटो जावन आसा हांवें सकाळीं मिसा वेळार शर्मा वेळार एक ल्हान काणी न्ही एक गरीत सांगलें एक ल्हान भुरगें आफ्रिकान तें जल्म मारलें थोड्या दिसा आदीं एका लायव्ह शोक तें एटेंड जाल्लें ताच्या पेट्या सांगाता आनी हें भुरगें आफ्रिकांत एका दुर्बळ्या कुटुंबांत जल्म मारलें आनी जल्म मारतना हें भुरगें कुर्डें घाण गेल्लें आनी तो वळ त्या आश्रमांत आसतना एका भयणीन ह्या भुरग्याक एक नवो जीव बरोवंक प्रयत्न केल्लें जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजे सांगाता आसा
जेजू तुजी दिश्ट, जेजू तुजो उजवाड, हे जायत्यो संगती ह्या भुरग्याक सांगून मागोवंक शिकयलें. भुरग्याक एक नवो भावार्थ बरोवस उद्देश केल्लें आनी ह्या भुरग्याक सांगाती जावन एका पेट्याक दिल्लें. आनी वो पेटो तें म्हणटा देवान दिल्लें देणें म्हणटा तें भुरगें. हो पेटो देवान दिल्लें देणें कित्याक हर एक कडेन हो पेटो ताका आपोवन व्हरतलो. ताची सांकळ तें धरतलें वा बेल्ट धरतलें, पेटो ताका आपोवन व्हरतलो. खंय वसाचें थंय आपोवन व्हरतलो म्हणटा तें. आनी त्या पेट्या सांगाता तें त्या शोक एटेंड जाल्लें. आनी तो पेटो म्हजो इश्ट, म्हजो देवाचें रूपणें म्हाका तें तो जालें तें. आनी अशें हें भुरगें जेजूचो मोग साकल्लें, जेजूचो मोग अनुभव केल्लें. ताच्या जिवितान कुर्डेपण तें विसरालें मोगाचें, कुर्डेपण विसरालें. ताका तें म्हणटा म्हाका तें बादाक जावना. देवाचो मोग चड आनी चड जेजूचो मोग ताणें अनुभव केल्लो गे गुंडायन. आनी आतां हें भुरगें हळ्ळेन हळ्ळेक वेता. त्या पेट्या सांगाता हळ्ळेतावन हळ्ळेक वेता. सगळ्यांनी वचून उरल्यांक कोणाक बळे दोळे आसात, कोणाक बळे दिश्ट आसा, कोणाक बळे सगळें बरेंपण आसा, तांकां वचून नवो बरोवस, नवो जीव बरोवंक, जेजूची वळख, जेजूचो मोग त्या काळजांनी घालूंक तें प्रयत्न करना आसा मोगाचें न्हू. व्हरतें आजाप, व्हरतें विस्मीत ह्या भुरग्याचें देणें मोगाचें न्हू. आनी ताणें करून ताणें म्हणलें एक उतार. हें भुरगें एक म्हणटा म्हजें कुर्डेपण म्हाका शिराप न्ही, देवान दिल्लें देणें म्हणटा. म्हजें कुर्डेपण म्हाका दिश्ट ना, पूण तें देवाचें एक देणें. आनी कुर्डेपणा वरवीं हांव देवाचो मोग चड साकला, अनुभव केला. आनी आज तो मोग वचून हेरांक वांटोवंक, हेरांक जेजूची वळख दिवंक हांव सकता म्हणालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचें त्या शो वेळार थंयसर आसलीं सगळीं रोडोंक लागलीं ह्या भुरग्याची काणी आयकतना, त्या भुरग्यान उलोवची ते उतरां आयकतना. हो व्हिडिओ हांवें पिरगजीच्या ग्रुपार आयचे दिसा सकाळीं हांवें पोस्ट केला. आमच्या पिरगजकारांक पळयता जाल्यार इंग्लिशान आसा तो. बरीं उतरां त्या भुरग्याची, सोबीत व्हिडिओ हो. आमच्याही दोळ्यांतल्यान दुकां येता. आमकां एक नवो बरोवसो, नव्या वर्साक आमी मुखार वेताना एक नवो जीव, नवो बरोवसो दिताच आसले मग भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून म्हणजे आमच्या जिवितान सोडून घडूना म्हण न्ही, पूण हर एक घडीत आमच्या बऱ्याक, हर एक घडीत देवाचें देणें, हर एक घडीत देवाचें बेसांव. त्या देखून तेसलोनिकेकारांक बरयलें पद कितें म्हणटा, सर्व घडीतांनी देवाक अर्घां दिया. जोब प्रवाद्यांनी देवाक अर्घां दिया. जोब प्रवाद्यांनी कितें केलें? जोब प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 26 कितें म्हणालो? विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भातावन आयिल्लो, विणगो हांव म्हज्या फाटी वेता. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं, देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं. हर एका घडये देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं. कश्टा वेळाय, दुखा वेळाय, पिडे शिडे वेळार थँक्यू जीजस, थँक्यू लॉर्ड. आमी म्हळें आमचें जिवीत नंदान जाता मोगाचें न्हू. एक घडी दोळे धांपिया. परत आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर उदारे दवरया. एक घडी आमी कितेंच न्ही, आमी किरकोळ मोगाचें न्हू, आमी अविश्वासी, पूण देव हर एकल्या तें विश्वासी मोगाचें न्हू. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. कीर्तन 97 वाक्य 9 म्हणटा ही उतरां एक घडी म्हजे सांगाता म्हणा. तूं सर्वेस्परा, तू सर्वेस्परा, सगळ्या संवसारार भोव व्हरतो, सगळ्या संसारार भोव व्हरतो, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ. सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ. तूं सर्वेस्परा, तू सर्वेस्परा, सगळ्या संवसारार भोव व्हरतो, संसारार भोव व्हरतो, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ, सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ. सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ. वय मगाच्या बाबा बहिणी, आमचो सर्वेस्पर भोव व्हरतो. ह्या संवसारान सकट देवाप्रास व्हरतो श्रेष्ठ तो ना. देव मनीस जाल्लो इम्मानुएल, ताका थँक्यू म्हणया, ताका अर्घां दिवया, तसो उपकार आठवया. सकट आमी उबे रावया, अर्घां दिवन एक गीत आमी गावया काळजा मनांतून. ह्या सगळ्या वर्सां आमच्या जिवितान जाल्ल्या सकट बऱ्यापणाक ताच्या सांगाता आमच्या जिवितान आयिल्ल्या त्या कोडू घडितांक, पिडे खातीर कश्टांक आमी कश्टालें जावंक बरो, आमी चिंतनांतलें थोडें घडलें जावंक बरो, ताच्या मारिपादें आमकां बरेंपण जालां. सोमयेची महिमा परगटल्या, त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया.
अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या पर्वता खुशीन आमचे डोळे उभारिया उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता पर्वता खुशीन आमचे डोळे उभारिया उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्घाता कास सासना उपकारता सोबाहुडिया देखून अर्घाता कास सासना उपकारता सोबाहुडिया अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या इस्रायलचो देव आमचो देव खंडित निदाना विस्नार पर जेग तो केदींच सोडिना त्या देखून आमचो देव निस्सो देव न्ही आमचो देव केंगी पयसाचो देव न्ही आमचो देव आमचे सांगात आसो इम्मानुएल तो खरो जीव देव तर ह्या देवाक आमी अर्घां होगळाप आमी दिवया मोगाचें इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना विस्नार पर जेगताचे केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना विस्तार पर जेगताचे केली साडिना देखून अर्घाता कास सासना उपकारता सोबाहुडिया देखून अर्घाता कास सासना उपकारता सोबाहुडिया अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या हालेलुया हाले हालेलुया 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 सुमियांचे जो आमी तुका अर्घां दिता फाटल्या सगळ्या अवस्था आमच्या सांगात रावलाय आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलाय प्रत्येक जण आमच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा पिडे शिडे वेळा आमच्या पोटण्या वेळा आमच्या सोलवण्या वेळार हेरांनी आमकां कश्ट दिताना दख दिताना आमच्या अस्कत गाय वेळार हरी एक घडये सोमिया आमच्या सांगात तो रावलाय तुजो निरंतर सांगात दिलाय आमच्या पिडे शिडे वेळार आमकां सांगात दिलाय आमच्या रागा वेळार आमकां सोस्ती केलाय आमकां सांगात दिव आमचे जिवीत तुवें सोलून व्हेलाय सोमिया तुका आमी अर्घां दिता तुजो उपकार आठयता कितली अर्घां वगळा तुका दिल्यार पावची ना जाल्यार सोमी आमच्या खालच्या काल जाता आमी तुका अर्घां दिता तुजो उपकार बावरता तुका आमी थँक्यू म्हणटा सोमिया आमच्या सांगात राव आमच्या सांगात राव तुज्या कृपेन बर तूं आसल्यार आमकां कशेंच भेना सोमिया आमचें जिवीत तुंत सोलोन हो सोमिया थँक्यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस अर्घां तुका सोमिया जेजो थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू जीसस Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मोगाचेनो म्हणजे एक वळखी सोतर ना तो आपणाची शिकाप शिकोवन आसतना मोबायलाक एडिक्ट जाल्लो मोगाचेनो कॉलेजीक वचोना एटेंडन्स ताका नातली परीक्षा बरोवंक ताचे वरी साध्य जावना ताची शिकाप अर्ध्या ताणें रावयचें पडलें ताचे उपरांत ताका आवय बापायनी कावन्सिलिंगाक डॉक्टरा कडेन येलें एडमीट केलें ताचे उपरांत ताका जायतें ट्रिटमेंट दिलें आनी वतना तो बरो जालो आनी निमाणें एक फावटी म्हाका मेळिल्ल्या वेळार म्हाका म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें वेस्ट केलें देवान दिल्लें जिवीत हांवें वेस्ट केलें बरें करी येतें बरें जी येतें म्हजें जिवीताच्या उंचल्या पावंडाक हांवें पावी येता आसलें
पूण हांवें येदोळ वगडावन काण गेलें आनी मुखार हांव बरें करता त्या पावंडा पावोवंक हांव प्रयत्न करता जें कितें हांवें वगडायलां तें परत हांव रुता करता म्हणलो तो एक निर्धार हांवें वगडायलां हांव परत रुता करता हांव उरतां परत हांव सुरवात करता म्हणलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या वर्साच्या निमाणे घडयेंत आसतना फाटल्या सगळ्या वर्साचेर आमी नदर घालतना देवान सोबीत वरास दिल्लें एक सोबीत जिवीत दिलां कितलींगी देणी दिल्यान कितलींगी बरेंपण आमकां दिलां आमचे खातीर मात्र न्ही देवान दिल्लो वेळ बरो करून उपयोग देवान दिल्लें जिवीत बरें करून जियोंक देवान दिल्लीं देणी बरीं करून गळसूंक एकामेकाक आदार जावंक पूण मस्त घडयो आमी सुकोवन पडल्या मोगाचे न्हू आमी सलवाल्या आमी पडल्या आमच्या अस्कत वडण्याक आमी बली जाल्या आमी अस्कत आमी जाल्या मोगाचे न्हू खंडीत आज आमकांय ह्या वर्साच्या निमाणे घडयेनी सुरसुरे खंडीत आसात देवान जायतें बरेंपण केलां देवाक अर्घ होगळाप दिता खंडीत आमचे थंय सुरसुरे आसात पूण आमी थंयच रावचे न्ही आमी उठोवंक आसा आमी उठोवंक आसा पाटी येवंक आसा नव्या वर्साची सुरवात आमी करूंक आसा मोगाचे न्हू वेंचीक पुताची ओपार लुका संवांचेर अध्याय 15 वेंचीक पूत बापाय सांगाता त्या ग्रेस्त गायंत आसलो सगळें बरें आसलें कांय ताका वायट नाटलें पाड नाटलें जाल्यारय ताच्या अहंकाराक गर्वाक ताच्या अस्कत गाय लागून आल्लो विकता आनी निमाणे गुलाम जाता आनी त्या दुकराच्या गुडांत थंयसर दुकरांक घाल्लें खावंक म्हणी मेळटा की म्हणून ओद्दाडता आनी त्या घडये ताका उडास आयलो म्हज्या बाबाच्या घरा म्हज्या बापायच्या घरा कितलेगी जण सांबाळाचे मनीस आसात कामाचे खावन जेवण करून गम्मतेन आसात आनी हांव हांगा ह्या चिकळांत ह्या मेळपळांत हांव वळून आसा आनी कितें म्हणालो हांव आतांत उरतां हांव उरतलो आनी म्हज्या बापायची येतलो आनी म्हणटलो बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक आदारलें तुजे विरोध आनी देवाक विरोध मोगाचे न्हू आमी जायते पटी वेंचीक पुता बरी जाता देवाच्या मोगात हांव आमी पयस वेता आमकां जाय जाल्यार आमी करता पथकाक आमी सांपडता मोगाचे न्हू आज ह्या घडये देवान दिलें वरास बऱ्यान गळसूंक देवान दिलें जिवीत बरें जियोंक आमची देणी हेरांच्या एकामेकाच्या बरेपणा खातीर उपेग करून सुकोवन पडलेल्या खातीर आतां ह्या घडी आमी पाश्चाताप पावया दुखां आमी पावया आनी आमी तो दृढ निर्धार करया हांव उरतलो म्हज्या देवाशी हांव येतलो आनी म्हणटलो हांव नव्यान सुरवात करता नवें वरास हांव बरें सुरवात करता बरें करूंक म्हजे प्रयत्न हांव करता म्हणून त्या दृढ निर्धारा सांगाता आमची पाताक आमी वळखून घेवया सगळें आमी दिबेर पडया मोगाचे न्हू दोळे आमी दांबया आमचे दोनी हात परत अर्द्याचेर आमी दवरया सगळोच जेजूक आमी समर्पण करया आमकां आसा तशें त्या सुमयाक आमी समर्पण करया आमच्या पातकाची दूख आमी धरया आमचे अस्कत गाय उणेपण थोडे बडी बरें करून जी बरें करी जे मन आसा पूण अस्कत गायक लागून हांव शिकारलां सलवालां पडलां जावंक पुरो मोगाचें न्हू आमच्या अस्कत गाय लागून ते देखून तें सगळें त्यो घडयो आमचें उणेपण अस्कत गाय सगळें ताका दिया तो म्हणटा हांव आयिल्लो पातक्यां खातीर भाग्यवंता खातीर न्ही आमकां तो मोगान घेता त्या बापाय परी मोगान घेता पटलोवन धरता आमी म्हणया हांव उरतां म्हज्या बापाशी वेता म्हजें उणेपण म्हजी अस्कत गाय म्हज्या पाताक हांव वळखून घेता म्हाका बक्षी म्हण मागता म्हण आमी मागया आमकां संपूर्ण तरान सगळो जेजूक समर्पया आमचें सगळें तन मन धन ताका समर्पण करया नवें जिवीत जियोंक दृढ निर्धारा सांगता पातकाची दुग्धन बक्षाने मागया ह्या घडये पवित्र उदक आमच्या कुडीर शेणातना आमच्या पाताक ह्या उदका भशेन धुवन वसो म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सर हांव ओपसिता सदां स्मोकता चेरपाती ताचे स्तय हांव जियेता सर्व सांदिता सर्व सांदिता सगळो म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता
सकड आमी बसया मोगाचें न्हू. जुआंव सोवांजेल अध्याय 11 लाजराचे मोर्न. जेजूचो मोगाचो इश्ट लाजर मोरान पावल्लो. जेजू थंय नातल्लो. जेजूक खबर मेळटा जेजू तक्षण सुटाना. आनी जेजू थंय पावतना पवित्र पुस्तक म्हणटा 4 दीस जाल्ले तो मोरान पावोन. आनी तो थंयसर गेल्ल्या वेळार मार्ता आनी जेजू मदलें तें संभाशण. तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातल्लो. आतां जाल्यार तुवें मागलें देव तुका दिता. आनी जेजून म्हणजे उतरां तुजो भाव जिवंत उरतलो. आनी ती म्हणटा पुना जिवंतपणा वेळार उरतलो म्हणून बाती येता. आनी तो जेजू म्हणटा कितें वाक्य 25 आनी 26 जेजू म्हणटा हांवूच पुना जिवंतपणांनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मर जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मर आसना. हें तूं सत म्हणटाय मू. आनी तवळ मार्तान दिली जबाब वय सोमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाचेनो मार्ताचो भावार्थ सोमियात. ह्या संवसाराक येवंक आसलो तो क्रिस्त तुंच म्हणून हांव सत म्हणटा. पाती येता बरोवसता. पयलें तिणें म्हळें तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना. आमी थोडे फावटी म्हणूंक पुरो मोगाचें. सोमिया तूं आसलोय जाल्यार हे कश्ट येते ना तें करते ना हें करते ना तशें जाते ना अशें जाते ना. तूं आसाय जाल्यार तें जायना हें जायना आमी म्हणूंक पुरो. पूण आमचो भावार्थ पातये न्ही मोगाचें गरजेचें. ह्या नव्या वर्साक आमी सुरवात धरूंक वेताना थोड्यो घडयो उरल्यो. आमचो भावार्थ आमचे पातये न्ही सोमियाचेर गरजेचें. सोमिया मुखार खंयचेय रावना मोगाचें. खंयचीय वायट सगत रावना. खंयचेय उणेपण रावना. कित्याक सोमिया मुखार बरेपण मात्र सोमियाची आशिर्वादां कृपा मात्र वळटा. त्या देखून तो सांब पावलान म्हणलें ताची कृपा पुरो. ताची कृपा पुरो. तो आसा जाल्यार आमचे सर्वस्व आमचे बोळ तस मोगा भवन आनी भयणीनो. मत्तेव वाचोवांजेल अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 7 2 कुरडे जेजूसाची येवन म्हणाले दाविदाच्या पुता आमची काकोत कर. दाविदाच्या पुता आमची काकोत कर. तो जेजू तांकां विचारता हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात. म्हळ्यार हें करचें तुमकां दिश्ट दिवची तुमकां गुण करची ती सकत म्हाका आसा म्हूण तुमी पाती येतात. आनी तो ते म्हणाले वय सैबा वय सैबा. आनी तो जेजून तांकां आपडलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं म्हणालो. तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. मोगाचेनो आज आमी भावार्थी जावया. आमच्या जिवितांत कितेंय जावं कशें कितेंय घडोवन दी कसलेंय गणितां जावं दी आमचो भावार्थ सोमियाचेर आमी म्हणया वय सैबा तुका समर्थ आसा तुका ती सकत आसा म्हूण हांव सत म्हणटा. म्हजें जिवीत सांबाळून व्हरचें म्हजें जिवीत चलोवन व्हरचें. म्हज्या कश्टा दुखा पिडे शिडे वेळार म्हाका सांगात दिवची ती सकत ती कृपा तुका आसा म्हणून हांव पाती येता सोमिया. हांव पाती येता म्हूण सांगया. आमचो भावार्थ ताचेर आमी घट करया. आमकांत ताका आमी समर्पण करया. नव्या वर्साक आमी पायतेंच्या ह्या वक्ता मोगाचें संपूर्ण तरान आमी ताका समर्पण करया. आमी म्हणया तुजेर हांव पाती येता सोमिया. म्हज्या जिवितांत कश्टांची मोड आयली दुखाची मोड आयली बेजाराची मोड आयली निराशपणाची मोड आयल्यार हर एका घडये म्हजो विश्वास तुजेर. कित्याक तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो सर्वस्व तूं म्हजो सांगाती म्हणल्यार आमी वळखून आमकां सोमियाच्या हातांत आमी दिवया मोगाचें. जर तो आसा ओडून आमी म्हणलें उतरां इसाइया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य येता भियेनाकात हांव तुमचो सर्वेस्व देव. हांव तुमकां घटाय दिता हांव तुमकां मजत दिता. म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां सांबाळटा. म्हज्या उजव्या हातान आमकां सांबाळटा. ह्या सोमियाचेर पातयेन विश्वास दवरून ही गीत आमी गायतना संपूर्ण तरान मुखल्या वर्सा ह्या मुखल्या घडयांनी मुखल्या वर्सा कितें घडोवंक आसा सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. तुमचो आमचें जिवीत चलोवन व्हर म्हणल्या विश्वासान हें गीत आमी गावया. तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता
जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तू मोजोई ईस मोगासो हरिये गरजे म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮೊಗಚನು ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಾಯ 36 वाक्य 27 आणि 28 अशें म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सालाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो तो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार हें घडटा मोगाचें न्हू आमचे भितरलें पात्राचें काळीज काण्ण एक मांसाचें काळीज राग द्वेष मस्त्राचें काळीज काण्ण कठोर काळीज काण्ण मोवाळ मोगाळ सोंसणीकायेचें दाळ्याचें काळीज हांव तुमचे भितर घालतलो म्हणटा हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो नवें काळीज दिता म्हणटा सर्वेस्व देव मोगाचें न्हू आमी नव्या वर्साक भितर सरतना आमचें थंय एक नवें काळीज आसा जाय एक नवो आत्मो आसा जाय आमचें काळीज खालतें बोळें जाय जाय आमचें काळीज तें मांसान भरलेलें काळीज जाय तें न्ही खडपा सारकें पात्रा सारकें तें न्ही मोगाचें न्हू एकामेकाक समजोवचें एकामेकाक जी बोगणां समजाता जाल्यार एकामेकाक आदार दिता सुदार दिता जाल्यार एकामेकाचो मोग करता जाल्यार एकामेकाक माना लेखता जाल्यार तसलें काळीज आमचें थंय आसूंक जाय मोगाचें न्हू आनी आमच्या अस्गदगायेंत ताचें बोळ परजळाचें ताका लागून रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 26 म्हणटा आमचे अस्गदगायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा आमच्या अस्गदगायेंत आमकां आमच्या आत्म्याचो आदार आसा पवित्र आत्म्याचो आदार आसा पवित्र आत्मा आमकां सांगात दिता मोगाचें न्हू गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 म्हणटा हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे साला त्या दाळा रक्त मासाच्या ओडण्यो तुमी ददोशी करचे ना आत्म्या प्रमाणे साला त्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें जिवीत ह्या नव्या वर्सा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरलेलें जिवीत जाय त्या लागून सगळें आमी दोळे धांबया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरलेलें आमचें जिवीत जावं दी म्हणून आमी आशेवया मोगाचें न्हू त्या लागून दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया दोळे आमी सगळ्यान धांबया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची कूड आमी बरया आमचें काळीज आमी बरया आमचें मौन आमी बरया आमचें जिवीत आमी बरया ह्या कुडींत एक मोवाळ काळीज एक नवें काळीज रस म्हणून समिया कडेन मागता आसतना पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या कुडींत वाळोवन दी पत्रा सारकें काळीज आमचें दावन पयस वचोन दी एक मोवाळ मोगाळ काळीज आमचें थंय आसून दी त्या आमच्या अस्गदगायेंत आमकां बळवंत करता जालें तसलो आत्मो आमचे भितर येवं दी म्हणून आमी मागया आत्म्याच्या सक्ते प्रमाणे चलता तसलो कृपा आमकां वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान चलोवन व्हरच्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या ससायक कृपेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या पवित्र Come, Holy Spirit. आमचे Anoint each and every one of us. ये पवित्र आत्म्या ये सुमियान बसयलेल्या आत्म्या ये हरी एकल्याचेर आमच्या देवान ये
तू देव मुगल्या सगळ्या वर्सा आमचे जिवीत तुंतू सोलून वर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमच्या भितर असते ते पात्राचे काळीज खान एक मोवाळ मोगाळ काळीज एक खालते बोळे काळीज रस्त्या कधी पवित्र आत्म्या ये देवन ये एक नवे काळीज आमच्या भितर रस्त्या कधी पवित्र आत्म्या हरी एकल्याचेर आमचे देवन ये हरी एकल्याचे देवन ये सुमियाच्या मोगान भरलेले काळीज उदार मनान भरलेले काळीज सेवेन भरलेले काळीज आमचे ते रस्त्या कधी ये पवित्र आत्म्या ये आमचे सगळे जिवीत तू सोलोन वर तुझ्या पायांतळ आमकां मी समर्पण करता सगळ्या वर्स आमच्या सांगत राव मुखल्यान रावून आमची वाटवर पवित्र आत्म्या आमच्या पाटल्यान रावून आमकां स्तंभ रक्षण दी आमच्या बगलेक रावून पवित्र आत्म्या रक्षण दी आमच्या वयर रावून सुमियाच्या आशीर्वादाने आमकां बर पवित्र आत्म्या असल्या आत्म्या ये आमचे जिवी तुझ्या सक्तेन तुझ्या कुरपेन बर तुझ्या सक्ते कुरपेक आमकां आमी समर्पण करता कम होली स्पिरिट एनॉइंट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एनॉइंट आमकां हरी एकल्याके तुझ्या सक्तेन कुरपेन बर पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये देवोन ये आमचे ते हरी एकल्या ते देवोन ये पवित्र आत्म्या तुझ्या सक्तेन कुरपेन आमकां बर अभिषेक कर पवित्र आत्म्या थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू होली स्पिरिट एडोर यू होली स्पिरिट थँक यू मोगाचें आतां या पवित्र तेलाची मागणी आमी घेता या पवित्र तेलाची मागणी आमी घेतना या पवित्र तेला मारिपात सुमयेची कृपा सुमयेची सकत सुमयेची मजत आमच्या हरी एकल्याच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून या घडी आमी मागया आनी त्या पातेनीन व्हडा भावार्थान ही पवित्र मागणी आमी घेवया मोगाचें आमकांत त्या सुमयाक आमी समर्पण करया हरी एकल्याच्या कुडीन या घडये भलायकी बरेपण वाळोवन दी आनी आमची जिवीत आशीर्वादे जाऊ दे म्हणून आमी मागया आनी पवित्र आत्म्या परत उलोवन पवित्र आत्म्या आमकांत समर्पण देवया आनी ही मागणी आमी घेवया मोगाचें आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये काळीस मुझे तयार आसा मन है मुझे तयार आसा काळजाचें दार उक्तें आसा येण्याक तुज्या राखून आसा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये भग्नानोवी करूंक तुये चिताप नोवे करूंक तुये भग्नानोवी करूंक तुये चिताप नोवे करूंक तुये काळोख मुजो धांवडावंक तुये जिवीत उजवाडाक बरोवंक तुये काळोख मुजो धांवडावंक तुये जिवीत उजवाडाक बरोवंक
पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या 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 पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये हालेलुया 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 मोगाचें सगळें आमी दिवी घालया सुमयेचे आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता सगळें येगडी दोळे धांबिया जे कितें आमकां मागूंक आसा परात एक घडी भर आमी मागया आमचें सगळें कुटाम सुमयाच्या पांयतळ आमी हाडया कुटुंबांत आसलेल्या हर एक आसान्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची बावडां जावं आमची भुरगीं बाळां इवाजाना मलगडीं प्रायवंतां पिडेस्तां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया सुमयेची मजर करपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचें सुमयांका हर एकल्याक आपडून दी बरी भलायकी बरेपण तांच्या जिवितान लाभोवन दी म्हणून आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन ह्या वर्सा जावं बरो अवघडाक विविध सन्निवेशाक वळख जावन कुटुंबाचे साने मरण पावून दुखांनी आसच्या कश्टांनी आसच्या बेजारांनी आसच्या त्या कुटुंबां खातीर आमी मागया सुमी तांकां निरंतर सांगात दिवन दी धैर्य दिवन दी बुजोवन दी म्हण त्या कुटुंबां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थाळाक व्हडा पातीनीन बाबार्थान येवच्या सकड भक्तिकां खातीर मागया हे आमचे पक्षिकेरेचें पुणशेत ह्या जुबलेवाच्या वर्सा यात्रीक केंद्र हांगासर येतेल्यांक ह्या दरवट्यांनी भितर सरतेल्यांक इंडुलजन्सां लाभतात जायतें बरेंपण लाभता आमकां लाभलेले इंडुलजन्सा मारिपान आमी ती पुलगत्रेंतल्या आत्म्याक तांच्या पथकाच्या परीकपणा खातीर आमी अर्पूंक साध्य आसा बरेंपण वालता हांगासर येवन आमच्या बापा सतमंता हांव पत्की मागणें मागल्या वरवीं जायतें बरेंपण त्या देखून हांगासर येवच्या हर एका भक्तिका खातीर आमी मागया मोगाचें सुमयान तांकां आपोरच्याक सुमयेची सकत करपा तांच्या जिवितान वालच्याक तशेंच ह्या पवित्र थाळाच्या उदरगे खातीर जायतीं जाणां बरें मन दाखयतात विविध रितींनी दान दितात ह्या सकड दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर 100 वांट्यांनी सुमयान तांकां आपोरच्या बरेंपण दिवच्या खातीर ह्या सकडां खातीर आमी मागया आनी आतां सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आदरया Solvon vecha askat vishwa Bhavalta chembol divya Zoshem bapa Tashes puta Ullasani stutiza Podvi mai
महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता प्रार्थुया येसू मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सुडणेचो फळ सदांच समतेत आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय राज करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. उबे रावया. आमी संगवेच्या या जेवणाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागया. मोगाच्यान प्रत्येक जण आज जेवण आमकां स्पॉन्सर जावन दिलां, दान दिलां. जॉन प्रवीण रोड्रिगस आनी कुटुंबाची, डॅरल जोशुआ पिंटो, ग्लिशा शराल नोरण्णा, ऑलिवेर आनी तडी सोजा, हर्मन जॉन, मर्सलिन वास, कार्मेन डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबाची ह्या सक्कड भाव भयणी खातीर, ह्या तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. तशेंच जवान तयार केल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो वर्तो दीस, ह्या वर्साचो निमाणो दीस तुज्या पांयान तळा येवन करसूंक, तुका स्तुती आराधन करूंक, अर्गां होगळाप दिवंक, बोक्सांनी मागोवन घेवंक, तुज्या सांगाता तुजें आजरपण भोगोवंक, तुजेर पातयेवन फुडें वचोंक समकोवंक आमकां कृपा लाभली. ह्या वर्त्या दिसा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां दिल्ल्या त्या आत्मीक दादोसपणा खातीर, बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुजो उपकार आठयता. आमच्या सांगाता तूं राव. हर एका दिसा आमचें जिवीत तूं चलोवन व्हर. प्रत्येक जण मुखलें सगळें वरास आमचो इश्ट जा, आमचो आदार जा, आमचें बोळ जा, आमचो बरवसो जा. आमचे सांगाता रावन आमचें जिवीत चलोवन व्हर. आज प्रत्येक जावन आमचे खातीर हें जेवण आमकां वदाकसून दिलां, दान जावन दिलां. हे सक्कड भाव भयणी तुज्या बेसांवांनी भर. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद आवत. तांच्या कुटुंबांनी तांणी आशिल्लें बरेंपण तांकां दी. सदांच तांचें जिवीत चलोवन व्हर. हें जेवण तयार केल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद आवत. तांच्या बऱ्या मनाकी तुजी आशिर्वादां निरंतरी वाळय. 100 वांटे तांकांय प्रतिफल दी. हें जेवण आमी सेवंत आसतना आमच्या कुडीक घटाय दी, आत्मीक बळ दी. आनी आमी हर एकल्यानी मुखल्या नव्या वर्सा तुवें आमकां दिवचें तें मिसांव बऱ्यान करूंक, आमी घेवचें तें दृढ निर्धार बऱ्यान पाळोवंक करपा दी. आमचे सांगाता तूं राव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्साचो निमाणो दीस जाल्यार संजेर परत मिसां आसा तुमच्या इगर्जांनी जाल्यार बरें मन दाखोवन हांगासर आयल्यात. तुमकां हर एकले उपकार भावता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज संजेर 7 तावन 8 वरां पर्यंत हांगासर परत आराधन आसा. 8 तावन मीस 8 वरां रातचें मीस आसा. तशेंच फाल्यां सकाळीं एकच मीस 8 वरां आसतलें. ते लागून तुमकां कोणाक हांगासर येवंक आसा, अवकाश आसा, येवंक अवकाश आसा. परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देवान केल्लें बरेंपण वळखून घेवया. देवाचो उपकार आठोवन निमाणें गीत आमी गावया. तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता. आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता. आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां का ससना सजना उपकार तासो बावडया.
देखून नरकांता कासस दाससना उपकारता सोबावड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया मैमेता ते आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया मैमेता ते आम्ही गीता गाव्या Alleluia, 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 alleluia.